सगळ्यात पहिली सगळ्यांक गणेश चतुर्थीच्या हार्दिक शुभकामनाय। मार्दोल पुलीस स्टेशन हे लास्ट इयर 8 जुनाक कमेन्स जाल्ले आणि ह्या वर्सा ते आपलो सेकंड गणेश उत्सव साजरो करता। लास्ट इयर आमी 9 दीस गणपती आमचो पुजलेलो आणि ह्या वर्सा आमी 9 दीस गणपती पुजला। त्या निमित्तान वेगवेगळे कार्यक्रम आमी आखल्या आणि आज डे 6 आमची घुमट आरती स्पर्धा आसा जी फोंडा तालुका मर्यादित आसा। तशेंच डे 7 आमचे फॅन्सी ड्रेस कॉम्पिटिशन आसा जे आमच्या स्टाफाच्या भुरग्यां खातीर स्पेशली तांकां एनकरेजमेंट दिवपा खातीर आमी दवरला बिलो 10 इयर्स। प्लस आज एक चेस कॉम्पिटिशन जालें ते आमच्या जे हायस्कूल आसा जे मार्दोल पुलीस स्टेशनाच्या जुरिडिक्शनान त्या स्टुडंटाक प्रोत्साहन दिवपाक आमी एक चेस कॉम्पिटिशन ऑर्गनायज केल्लें। प्लस फाल्यां गार्लँड मेकिंग डे 7 गार्लँड मेकिंग कॉम्पिटिशन आसा। तितून जे गार्लँड्स आमी मोस्टली स्टाफाक आमी एनकरेज करता की कॉम्पिटिशनाक पार्टिसिपेट जाया आणि जे गार्लँड्स ते रेडी करतले ते आमी देवाक हे करता। तशेंच डे 8 आमची सत्यनारायण महापुजा आसा। मागीर जी कॉम्पिटिशन आमी घेतल्या तेजे प्रायज डिस्ट्रिब्युशनूय जातलें। आमी फाटीं एंटी नार्कोटिक्स ड्रग डे निमित्तान ड्रॉइंग कॉम्पिटिशन घेतलें तितून सगळ्या स्कुलांनी पार्टिसिपेट केल्लें। सो तेजें प्रायज डिस्ट्रिब्युशन आमी त्या दिसा दवरला। प्लस एक स्पेशली सायबर क्रायम अवेरनेसाची आमी रील मेकिंग कॉम्पिटिशन दवरला जे ऑल गोवा ओपन कॉम्पिटिशन आसा। तितून आमी 3 प्रायजीस काडटले आणि तितून तुमी रील करपाचे मेकिंग अवेरनेस ऑफ सायबर क्रायम आणि ते एक आमी कॉम्पिटिशन दवरला आणि तुमच्या माध्यमांतल्यान हांव लोकांक अपील करता की तेंच्यांनी ह्या कॉम्पिटिशनान स्पेशली पार्टिसिपेट जावचें। प्लस आमचे 9 दिसा मागीर कॉम्पिटिशन कांय ना। प्लस त्या दिसा आमचे उत्साहान मागीर विसर्जन जातलें। डेकोरेशन ह्या वर्सा आमचे जे स्टाफ आसा तेंच्यांनी विदीन 5 days हें डेकोरेशन केलां आणि एक क्लाउड्स एक आनी जे क्लाउड्सा मदीं गणपती आसा असो तेंच्यांनी एक सुंदर देखावो केला आणि एक विदीन 5 days आमच्या स्टाफांनी सगळी अरेंजमेंट करून हो देखावो केल्लो आसा। आतां तुमी पयलांच आसतलें वातावरण उत्सवीत आहा आणि जाता तितले पब्लीक आनी पुलिसांचें इंटरेक्शन पार्टिसिपेशन जावचें तेजेर आमचो भर आसा आणि हितूनच आमी आतां आमचे सायबर क्रायमाचे स्पेशली अवेरनेस चालू केला। जे इव्हेंट आमचे आतां आमी प्रोग्राम जातले तितून आमी मोस्ट ऑफ द जे लोक येतले तांकां सायबर क्रायमाचे मेनली अवेरनेस कित्याक सायबर क्रायम आतां गोंयान वाडत चल्ला आणि तेजी अवेरनेस ना जावपाक जाय आणि ते आमी ह्यो गणेश चतुर्थीचें माध्यम यूज करून तेजी अवेरनेस सामकी चालू दवरला। आयज घुमट आरती कॉम्पिटिशन आसा सो मदीं जे एक पंगड सोंपतकीर दुसरो पंगड परफॉर्म करपाचो आहा तेज्या मदीं आमचे सायबर क्रायम अवेरनेस जातलें जेणे करून जे लोक येयला तांकां कॉम्पिटिशनाचो आस्वादूय घेवंक मेळटलो प्लस जे अवेरनेस आहा तितूनय तेंचें ज्ञान वाडटलें आणि ते लोकांक सांगून सायबर क्रायम खंय तरी कमी जातलो मातसो। 8वें दिसा आमची सत्यनारायण पुजा आसा आणि तो आमचो न्यूली मॅरीड एक PSI आसा तो ती पुजा करतलो। विसर्जन आमचें इवनिंग जातलें 4 हांगा स्टार्ट जातलें दिंडी आसतली मागीर म्युजीक आसा आमचें सो आनी ते मार्दोल जे म्हालसा तळी आसा थंय विसर्जन जातलें। पुलीस स्टेशनाचे नॉर्मली आमचे स्टाफ इतले उत्साही आहे की नॉर्मली घुमट आरती असतात सकाळी असतात आफ्टरनून असता प्लस सांजचे असतात सो डेली चालू जय देवा जय देवा
बिहाफ ऑफ मार्दोल पुलीस स्टेशन सगळ्यांक गणेश चतुर्थीच्या हार्दिक शुभेच्छा. आमी थ्रू मार्दोल पुलीस स्टेशन आतां मेनली फोकस केला सायबर क्रायम अवेरनेसाचेर आनी सगळ्यांक म्हाजो एक उलो आसा की तेंच्यांनी मार्दोल पुलीस स्टेशनान विजीट करची. आमी आमचे बॅनर्स सुद्दां हांगा लायिल्ले आसा जेणे करून त्या बॅनर्सा वयल्यान तुमकां सायबर क्रायमाचें अवेरनेस जातलें आनी देवाचें दर्शनूय जातलें.